ओके तुम्ही आज विजिलन्स डिपार्टमेंट आणले किती केलं इतके दीस काँग्रेस पार्टी रिक्रुटमेंट प्रोसेसान स्कॅम जाला, जॉब स्कॅम जाला म्हणून एलिगेशन करताले. 2 दीस पयलीं रुलिंग MLA 3 जाण MLA बाबूश मोन्सेरात, टॉनी फर्नांडीस आणि फ्रांसीस सिल्वेरा यांच्यानी एलिगेशन करून हे प्रूव करून दिले की PWD जे TA आणि JE पोस्ट आसा ह्या पोस्टांक 25 ते 35 लाख रुपये घेऊन ह्यो नोकऱ्यो दिल्ल्यो गेल्यो. आज ह्या संदर्भात आज सकाळी काँग्रेस पार्टीन एक गव्हर्नरा कडेन डेलिगेशन करून गव्हर्नराक मेमोरंडम सबमीट केल्लो आसा आणि मेमोरंडमात आमी मागला की गव्हर्नरान हेतून लक्ष घालून इंटरव्हीन जावन हो जो एकंदरीत ही प्रक्रिया आसा ही स्क्रॅप करची आणि परत नव्यान ही प्रक्रिया चालू करून फ्रेश एक्झामिनेशन कंडक्ट करून गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडर ह्या सगळ्या ग्रुप C आणि ग्रुप D चे पोस्ट भरचे म्हणून. जे ऑफिसर्स हेतून इन्वॉल्ड आसा, कित्याक आमदारांनी आरोप करता आसतना खुद्द हे प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराचेरूय आरोप केल्लो आणि सांगलेलें की हे सगळे ऑफिसर इन्वॉल्ड आसा. सो आज ह्या खास करून ह्या ऑफिसर्सांचेर हे PWD JE आणि TA पोस्टांक लागून जे स्कॅम जाला हे आज आमी विजिलन्साक डायरेक्टरास कंप्लेंट फायल केल्ली आसा. जे एडिशनल थोडे कितें आमचे डॉक्युमेंट्स जे आमच्या थोडे आमी सबमीट केल्ले आसा, जे थोडे डॉक्युमेंट्स आसा ते आमी फाल्यां परा म्हणल्यार हाडून सबमीट करतले एविडन्स आणि मागणी केल्या ह्या जॉब जो स्कॅम जाला PWDनूच जवळपास आमदारान आरोप केल्या प्रमाणे 70 कोटीचो घोटाळो जाल्लो आसा आणि बाकीचे इतर ते पुलीस खात्यान म्हण ते आमी आरोप केल्या प्रमाणे 300 कोटीचो घोटाळो जाला आणि बाकीचे आणि इतर पोस्ट कितकेशे आसा थंय कितके कोटी आसा तो आमकां हिशोब सगळो करचो पडटा. सो आमची मागणी आसा ही ताबडतोब हेचेर इन्क्वायरी करची. एविडन्स म्हणून कितें दिता तेंकां, जस्ट स्टेटमेंट्स ऑर कितें डॉक्युमेंट? एक्चुअली खरें म्हणल्यार हे मुख्यमंत्र्यान जेन्ना एक आपलो स्वताच्या गव्हर्मेंटातलो एक आमदार जेन्ना तेजे कडेन कंप्लेंट करता तेच्या घरा भायर जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स एड्रेस करता, मुख्यमंत्र्यान खरें म्हणल्यार जर तो गोंयच्या तरणाट्यांचो जर आज हो सरकार विश्वास जर जिखपा सोदता जाल्यार मुख्यमंत्र्यान खरी म्हणल्यार ह्या एका आमदाराच्या स्टेटमेंटाचेरूच खरें म्हणल्यार हे सगळे जॉब स्क्रॅप करपाचे आशिल्ले पोस्ट हे सगळे आणि नव्यान एग्जाम कंडक्ट करपाक जाय आशिल्ले. म्हाका कांयच कळना की मुख्यमंत्री इतके आरोप करून बसून सो कसो तो ओगी बसपाक शकता जेन्ना खुद्द 3 आमदार तुज्या दारान येवन जेन्ना सांगता की 70 कोटीचो घोटाळो जाला आणि जॉब्स दिवपा बाबतींत तुमी पयशे घेतल्या आणि अशें आसतना पसून आणि ते पसून तेणें सांगला की आमदारान सांगला की पेपर ब्लँक सांडपा लायले. जे कॅन्डिडेट्सांक एग्जाम अपियर केल्ले आणि आज कॅन्डिडेट पसून जे आरोप करता ह्याच कॅन्डिडेटांक ह्या ऑफिसरान आणि मंत्र्यान सांगलेलें की तुमी आन्सर शीट ब्लँक सांगा. ती आन्सर शीट मागीर ते भरून तांकां ते मेरिट लिस्टान हाडपा आशिल्लें. हे तेंचे ते गणिता प्रमाणे ते बसले ना आणि तांकां ते पोस्ट मेळना म्हणून हो स्कॅम एक्सपोज जाल्लो आसा. पूण हेजे पयलीं आमी एलिगेशन करताले, आमी तेंय सांगलेलें की 7 तारखेक आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलेलें की 7 तारखेक 9 तारखेक आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलेलें की 7 तारखेक 3 वरांचेर जो रिजल्ट आसा ते गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजींतल्यान आउटवर्ड जाल्लो. त्या प्रमाणे 9 तारखेक सांजचे 7 वरांचेर आमी प्रिन्सिपलाक वचून घेराव घालून प्रिन्सिपलान कबर्ड ओपन करून पिवना काडून तेणें तो आउटवर्ड रजिस्टर ते काडपा लायलो आणि आउटवर्ड रजिस्टराचे आमचे कडेन व्हिडियोज आसा, आमचे कडेन फोटोज आसा, जे आउटवर्ड रजिस्टर सांगता की 7 तारखेक 3 वरांचेर रिजल्ट आउटवर्ड जाल्लो आसा. एका वरा भितर तो एक्चुअली सायटाचेर अपलोड जावपाक जाय आशिल्लो. रिजल्ट अपलोड जालो 11 तारखेक, म्हणल्यार 4 दिसांनी रिजल्ट अपलोड कित्याक लागून दिले जालो इतको, म्हणल्यार हो जो मदलो टायम आशिल्लो ह्या लोकांनी हो रिजल्ट मॅनिप्युलेट केला. सो कंप्लेंट कोणे म्हणून फायल केला ते यूथ काँग्रेस? आमी यूथ काँग्रेसीनी विजिलन्सा कडेन कंप्लेंट फायल केल्ली आसा. आमी काँग्रेस पार्टी तर्फे गव्हर्नराक मेमोरंडम दिल्ली आसा आणि मागणी केल्ली आसा हे सगळे इंटरव्यू हे स्क्रॅप करचे आणि ग्रुप C ग्रुप D जे पोस्ट आसा प्रोसेस ट्रान्सपरंट जावचो. गोंयचे तरणाट्याचेर जो आज अन्याय जाला, लाखांनी तुम्ही रुपया आज तरणाट्या कडल्यान जे एक्सटॉर्ट करता जॉबांच्या नांवान, हे खंय तरी गोंयच्या तरणाट्यांक न्याय मेळपाक.